ड्राइवर रेडी है तो ड्राइवर रेडी है गाल दिया हमने जमीन गाल अरे आगे का एक राउंड मार यार
कोण भाडकर आमच्या गावाला येता कोण भाडकर आमच्या विचार रोहन कुठे तोडे चुकलता या कसे मग तोडे आमचं काजर आमचं तोडलं नाही ना येऊ पण सुद्धा एक बाईट घ्या आता आज वर्किंग डे ऐकून घ्या आज वर्किंग डे आता ऑफिस सुटल्यानंतर आमचे जे लोक पाहून नासले सकाळपासून हांगासर ते आता हांगासर जॉईन जातले आणि हांगासर जे आमचे प्रोटेस्टर आसा हेची संख्या आनीक वाडपाची आसा कळटा न्ही तेन्ना जर तर लॉ एंड ऑर्डरचो जो प्रॉब्लेम जो आसा तो आनीक वाडटलो हें हांव सांगता तेन्ना तुमी प्रशासनान गव्हर्मेंटान जाता तितक्या बेगीन निर्णय घेवचो मागीर अशें म्हणू नाका की कायदो आमी आमच्या हातान घेतलो म्हणून सारखे तुमच्या हाती ना आमच्या हाती घेऊन प्रत्येक गोष्टीक लिमिट असता आता कितको वेळ जाल्या अर्ध्या वर जाल्या हांगासर उबे आणि मॅडम सांगता आणि अर्ध्या वर आमकां रावचें पडटलें जर तर आमच्याकडे बोलणी करपाची आसली आमच्याकडे उलोवपाक जाय आसलें त्याच्यान पयलीं तेंच्यानी सोडोवपाक जायना मॅडम मातशी हांगा या मातशी कोण तरी आहे जो भाडकर वो फुगलेला बमाटो रोहन कवटे आज आमच्या रक्ताच्या एसटी लोकांक ट्रायबल लोकांक गावड्यांक आणि बाकीच्या लोकांक रस्त्यार आलेल्या धमपण सकाळीच्यान आणि हो सीएमचा बापूय झाला सीएम सोडून एका पिता एक लास्ट चेतावणी आमच्या वांगडा खेळनाका आम्ही आदिवासी हे तुम्ही बीएनएस आयपीसी हे आमकां सांगा नाका आदिवासी म्हणल्यार आमच्या पयलीं कांयच नासलें आमीच पयलीं आमच्या गांवांनूच सध्या आमी आसा मेर्शे
सांताक्रूज कॉन्स्टिट्यूशन पडटा कसलो 163 कसलो BNS हे मामलेदार कितें आमकां काणयो सांगता ते कळना इतले लॉ अँड ऑर्डर तुम्ही क्रिएट करूंक येता का लॉ अँड ऑर्डर तुम्ही सॉल्व करूंक येता पंचायतीन तुम्ही तुमचे मिस्टेक शंकर नायकाक सॉरी म्हटलेली आणि गुपचूप ताका लुपोवन आमच्या लोकांक तुम्ही मारले आम्ही ओगी रावले आयज आम्ही ओगी रावची ना धडक मोर्चा असेंब्ली स्टोर जातालोच ही आमची अंतिम लढाई फाटल्या काळात आमच्या जाणट्यांक या रोहन खंवट्याच्या वंशजांनी लुटले आमच्या जमिनी खाल्ल्यो आणि आता वोच रोहन खंवटो ही आमची सगळ्यांची मालमत्ता सरकारची मालमत्ता म्हटल्यार आमची सगळ्यांची मालमत्ता या युनिटी मॉलाच्या नावान लुटपाक फुडें सरला हांव भाईंकराकडे मागता या सरकाराचो तुवें बायलांनी वाड्या वचून अवेअरनेस केला आमकां तर आयज स्केप प्रोजेक्ट जायना ही बायलां आपले सगळे काम धंदो सोडून जे बीजेपी कौरव रूपी बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट सगळे गोंयभर भोंवतली सगळ्या लोकांक एकठांय करतली आणि हे बीजेपी सरकार हे प्रमोद सावंताचो मोग हे रोहन खंवटेचो मोग हेचो विनाश निश्चित आसा आमच्या ते आता गोंयाच्या जागेक बीजेपीचे ऑफिस आता आणि हो जबाबदार बीजेपी सरकार आमच्यावर अन्याय करता अशीच जशी आम्ही आता तोंडावयल्यान बोब मारता ती त्यांच्या ऑफिसाकडे वचून मारताले प्रोजेक्ट त्यावेळेस तुमचे बीजेपी ऑफिस आता ते मोडपाक आम्ही थंयसर प्रोटेस्ट चिमलकार आख्खे गोंयभर गोंयांत सगळे करतले जे युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ विलेजर आसा युनिटी ऑफ गोवन आसा आता बीजेपीचे ऑफिस आम्ही प्रोटेस्ट करतलेच आणि त्याच्या दाव्यान कितें आपण ते ताका दाखयतले हे भाडकारान आज आमच्या गावड्यांक रस्त्यार हाडलेले आसा मंगळाष्टक 19 दीस करता आमचो आयडी हुकूम सोडून आमचो सोम्या सोडून सगळे हांगा हे करता आणि ही मामलेदार आणि हे पुलीस आमकां आडायता आमकां वचपाक जाय अशें हेमान आयकचे काल सीएम म्हणपाक लागलो थंय जर युनिटी मॉल येयना ती गव्हर्मेंटाची जागा आहा थंयसर जागा वेकंट जाडू जाल्यार झोपडपट्टी येतली कितें सीएम कोणी तुका सीएम केला तुका कांयच कळना कितें रे तूं उलयता
एक सांगूंक सोदता आम्ही आयज 19वा दीस आमच्या आंदोलनाचो आम्ही म्हटलेले हे महाभारत चालू असा म्हणून महाभारत 18 दीस चाललेले आणि कौरवाचो कितें जाल्लो आय कितें जालें गोंय हे कौरव म्हणटा हांव हे सरकार आसा हे कौरव आसा बीजेपी जे आसा त्यांच्यानी सुद्धा ही 18 दिसाची मर्यादा ओलांडून महाभारतांची खंयच्या दिसान येयलाय आता म्हणजे यांचो शेवट असा तो ऐको आमच्या सरपंचान सांगलेले आम्ही लोकांच्या बरोबर आहा म्हणून आज सरपंच आमच्या बरोबर पैसे मेस्त असतो येऊन जातो आणि गोवऱ्याचं पाणी म्हणताले आम्ही लोकां बरोबर आहा म्हणून आता हुई हाते युनिटी होबात ना तुला किती हाती युनिटी किती जाणी को पण आम्हाला म्हणतात युनिटी तुमच्या सगळे बीजेपीचो आणि अध्यक्षाने अभय अभय दामू नायक अभय यो यो बेगीन यो दामू नायक बेगीन यो दामू नायक बेगीन यो दामू नायक बेगीन यो 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 बेगीन यो पीएम मोदी बेगीन यो 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 बेगीन यो पीएम मोदी बेगीन यो बेगीन यो पीएम मोदी बेगीन यो 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 बेगीन यो पीएम मोदी बेगीन यो 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 बेगीन यो पीएम मोदी बेगीन यो 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 बेगीन यो अमित शाह 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 बेगीन यो 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 बेगीन यो दामू नायक बेगीन यो 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 अमित शाह बेगीन यो डॉक्टर मुर्मू बेगीन यो यो मॅडम तुम्ही बोला ब्रेक यार स्टडी करता जोर झाले आता काय सोडे किरण किरण
आणि तो विचार केला गेला आपण खबरला मग काय सांगितलं तो आयडी तुम्हाला होता विचार आमच्या असेंब्लीच्या भीतर आवाज चाललाच आहे सांगता आज आम्ही मागता बाबा तुम्ही आमचं तो बोलला त्यांना सोडचे उद्या तुम्ही यायला भितर ते कायच कळना आम्ही मार पिसवली करता आम्ही अजून आमच्या मेरचे गावानच जा गावांना 144 जागा ना बांगड्या धरण आमचं काय तो शिकवतो नू लास्ट वरती आम्ही आता लोक गोविंद महिला कामाचे लोक शिकवायचा असा अरेस्ट केले कोण गेले आम्ही ओळखीला कोण सांगतात ते काय ऐकला काय आम्ही तुम्हाला सांगतो
आमची भाटा आमची तळी आमचा उदक आमचं दोन आमची बेसा आमची नोय आमची धन आमची झाडा आमची बेळा आमचं गाव सोड चंद्र रे सोड चंद्र सोड चंद्र रे सोड चंद्र सोड चंद्र सोड चंद्र रे सोड चंद्र सोड चंद्र रे सोड चंद्र सोड चंद्र रे सोड चंद्र आमच्या गोल आमच्या गोल ठीक आहे आंदोलनात जाता त्यांना भूक लागतं पंचायत त्यांना पोटात शीताचो कण असताना हाय सकाळपासून हाय आम्ही उपाशी असताना सर जेवला कोण या आईपासून संबंध जगाचे जो क्रांती झाल्यो ह्यो कित्या खातीर जाल्यो या पोटा खातीर आणि आयज ह्या आमच्या पोटाचेर वार करपाक कोण येयला हे गोंयचे सरकार हे आमच्या पायाचेर घालो घालून हे आमच्या पोटाचेर घालो घालपाक येयल्ले आसा आता जवळ जवळ एक वर जाले हांगासर जे कोण त्यांचे ऑफिसर आसा ते आमकां सांगता ते आमकां मेसेज येयल्लो आसा म्हणून कितें आमचे कडेन हय कितें वाटाघाटी करपाक कोण तरी येतले एक वर जाले अरे बाबा नो सकाळपासून आम्ही भुकेन हांगासर आसा हे तुमकां खबर मरे हा हो आमचो अंत कित्याक पळयता तुमी अजून जाय तुमकां की लॉ अँड ऑर्डर आम्ही आमच्या हातीन घेतलेली हे कोण आसा हे शासन जे आसा सरकार जे आसा फक्त प्रमोद सावंताक विचारता हांव बाबा तुवें चलयला कितें रे हा आमी सलाजार शाहीन आसा काही स्वतंत्र भारतान आसा रे प्रमोद सावंत आम्ही खंय आसा हांगा पुर्तुगेज आसा काय इंडियन गव्हर्नमेंट आसा रे हाय तुका काय पडलेले आमचे त्या रोहन खंवट्यात आंडीर मारून हय ते कितें चलयला रे आमचो न्याय नाट करपाचें चिंतला हय आमचो आवाज तुझे कडेन पावता काय ना रे हा काय घरात गुड्डे घातला तुवें घरात गुड्डे घातला रे हांगासर सगळे काही नॅशनल चॅनल आसा म्हाका सांग ये हांव प्रायम मिनिस्टर मोदीक विचारूंक करता हे मरे तुझे अंत्योदयाचे तुझे हे आमकां सर न्याय दिवपाचे हय मोदी जी अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये गोवा में हमारे सरकार ने क्या चलाया है आपको कुछ भी पता नहीं है क्या कुछ भी पता नहीं रामाचे स्टॅच्यूत बांधले म्हणून जावचे ना हाँ
परशुराम भूमी कांबार करपाक उठले. हांगासर आमचो भारताचो होम मिनिस्टर तो म्हाका बरे तरेन वळखता. कोण? अमित शाह. अमित शाह. हाँ, मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, मैं गोविंद शिरोडकर जो दिल्ली में आपको मिला था और मैंने आपसे पूछा था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. मैंने आपको बोला था. अभी ये तुम्हारे गाँव में क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? वही अन्याय जो एसटी पर किया, हमारे आदिवासी वर्ग पर किया. हाँ, 2012 से आज तक आपका गवर्नमेंट इस गोवा में है. क्या आप न्याय दे सके हमको? अमित जी नहीं दे पाए. प्राइम मिनिस्टर मोदी आप नहीं दे पाए. आपके नाम से यहाँ लूट चालू है, पूरी तरफ से लूट चालू है. हाँ? अभी आपकी आंख कब खुलेगी? कब खुलेगी आपकी आंख? पूछो, पूछो तुम्हारे सीएम से पूछो ये माजरा क्या है करके. सुबह, आज सुबह हम जो मांग कर रहे हैं वो आपके पास न पहुंचे, इसलिए यहाँ क्या लगाया? जामर लगाया, जामर. ये तुम्हारे यहाँ के सरकार की करतूत है. ये तुम्हारे यहाँ के सरकार की करतूत है. सत्य क्या है वो आप तक नहीं पहुंचे, इसलिए इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो चलाई जाती है. मुझे लगता है यहाँ जो भी, चाहे कि सीबीआई की हो, कोई भी जो ये है यहाँ संस्था है हमारे इस देश में, इस गोवा में, हम जो बोल रहे हैं ये हमारी जो बात है, ये हमारी शिकायत जो है वो आप मोदी तक पहुंचाइए, अमित शाह तक पहुंचिए, पहुंचा दीजिए. अभी कब तक हमको यहाँ रोकना पड़ेगा? मैं डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से पूछता हूँ, कब तक? जवाब दो हमको. अरे भैया, वो जो मैजिस्ट्रेट वगैरह है यहाँ, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? क्या अभी कर सकते हैं बात? क्या आप भी गुम हो गए? बताओ, गायब. कुछ आवाज नहीं आ रही है. ये माजरा क्या है? सभी सब सेटिंग है क्या? सब सेट है? सॉरी हाँ, मेरे मुंह से थोड़ी वो सॉरी. हाँ, और क्या बता रहे?
सोडजना रे सोडजना मिनिमम काय सांगवला रिप्रेझेंटेशन ओरली त्यांना काल जे केले सगळ्यांनी असं असते त्यांना सांगा मेसेज करा कळलं काल तुमच्याकडे उचलले म्हणून सांग की ह्या असा नो आणि सगळं स्टेप जावपाचं आहे कळलं रिप्रेझेंटेशन बी काय ना काल चर्चा केली त्याचा काही स्थित असा सो वी वॉन्ट दॅट युनिटी मोड अँड प्रशासन काय कोरोना हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन वो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन वो डर किसी का नहीं डर किसी का नहीं डर किसी का एक दिन वो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन होगी शांति चारो होगी शांति चारो होगी शांति चारो एक दिन वो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं डर किसी का नहीं डर किसी का नहीं डर किसी का एक दिन वो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन हम होंगे कामयाब आज के दिन हम होंगे कामयाब आज के दिन हम होंगे कामयाब आज के दिन I'm gonna go. गेला तो मारतो Vamos
एक लहान मुलगा सुद्धा सांगतो. आमच्या शाळेच्या मनात त्याचे foundation होते. हा? तुला तुझी जाऊ का? अरे बाबा, वर्षभर ऐका रोहन कवड्यान खंय हांवें जो तेजेर आरोप करता हांव सदां कित्याक म्हणून की सायडीच्या वयल्या जाग्याच्या ऑपोजीट जो 42 नंबरचो एक दोंगर जो आसा 9 लाख स्क्वेअर मिटर कितके 9 लाख. तर 2018 हेच स्पश्टीकरण दिता. 2018 जेन्ना आयटी पार्क येतालो आयटी पार्क कित्याक काडलो जाय त्याच खातीर ताचे डिलिंग आसा आनी कितें केलें आमच्या वयर कळ्यार तेणी कितें केलें उदक घालपाक लागलो आमच्या दोंगराक कळ्याचेर जेसीबी हाडून सगळी आमची वखदाची झाडां बी हे करपाक लागली आनी नाका आसलेले 20 मिटर रोड आसलो तेन्ना 20 मिटर रोड आसा मागीर तो रोड 20 मिटर रोड जो आसा तो कोणाच्या बापायच्या म्हाज्या तेच्या बापाय काडपाक करतालो तो हय चोर जे आसता पळय आयकून घे आयज जे आसा न्ही खूब बरें पावले आसा हांव सुद्दां हांव जर करोडपती जर जालो जर जाय आनी म्हाजे जर 75% जर इन्कम टॅक्सान जर पयशे जर वयता हांव कितें करता केन्ना हांव प्रॉपर्टी विकती घेतलो म्हाजो कोण सोयरो आसा आनी कोण आसा तेच्या नांवाचेर बरोबर काय कितें घेवन गेला 15 पिढ्याक पुरो मारे तुमचे हांगा चॅलेंज करता आयज रावला तूं जवळ जवळ 15 प्रेस कॉन्फरन्सांनी हांवें हो आरोप केल्लो आयज सुद्दां एक सांगा आयटी पार्क 2018 हेडे आसा त्या कोर्टाचे स्क्रॅप केले भाई उडाले आयटी पार्क 2,60,000 50,000 का आम्ही जाणता आयआयटी वर्धापन तुम्ही हांगा गुन्हे हा प्रोजेक्ट कित्याक बरोवना हॅलो सवाल इसलिए कल सीएम भी बातचीत करने में थोड़ा फेवर में है हमारे, लेकिन उनके एक मंत्री को हो रहा है वो अगर एक सिर्फ हमको एश्योरेंस चाहिए और एक नोटिफिकेशन चाहिए और जो हमारा कंस्ट्रक्शन दिल्ली का होना चाहिए हम स्पीकर असताना त्यांना सुद्धा सांगितलं म्हटलं कर्म कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वीडियो का ऑर्डर स्पष्ट किया। हम लोग डिमांड पहले डिमांड किया था कि आप गवर्नमेंट है, आप अभी हाईकोर्ट में नहीं गए, तो अभी हमको पता चला कि वो हाईकोर्ट में चैलेंज करना गए हैं उधर। तो इससे सरकार का इंटेंशन पता चलता है कि उनको ये प्रोजेक्ट चाहिए, एनी हाउ प्रोजेक्ट चाहिए। तो हम लोग पीछे वाले आंदोलन में विल नॉट बैक आउट। तो अंगस्ट तक हमारा आज भी चल रहा है, मैं अभी भी अंगनवाड़ी में हूँ, जाके बातचीत नहीं कर सकता, 4 बार चक्कर आ सकता है। इसलिए मैं आपसे आवेदन करता हूँ कि आप मेमोरेंडम से ऑलरेडी दिया है, सीएम को ऑलरेडी दिया है, सब लास्ट ईयर 6 महीने को दे दिया है। कल भी हम लोगों ने बोला है मेमोरेंडम की चंबल गाँव से
नहीं, हम लोग ने सर इतना अभी नहीं, हम लोग ने बोला था अनाउंस था कि हम लोग आएंगे करके, और कल भी वार्निंग किया था हमने सर हम लोग आएंगे। तो ये परिस्थिति लाने का जिम्मेदार लॉ एंड ऑर्डर की सर, हम लॉ एंड ऑर्डर यही करके इसलिए हम लोग इधर बैठे। आप इतने एग्रेसिव हो रहे थे लोग, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आप भी लेना चाहते थे, लेकिन हम लोग संभाल के रखा है। हमको पता है, इसलिए हम लोग बोलिए सर, हमको गाड़ी लेके सब उधर जा सकते थे, हम लोग बस स्टैंड पे वहाँ पे PNS लग सकते थे, हमको 141 कोड लग सकते थे, लेकिन हमको पता है कि इधर हम लोग सेफ है, इसलिए हम लोग इधर है। हम लोग को भी अपना जो हमारा ये है लेडीज है, उनकी तरह चिंता की भी आपके पास मेमोरेंडम कुछ नहीं है सर, एक ही डिमांड और सरकार की तरफ ले जाना चाहते हैं हमको उधर। सरकार का क्या ये है कि वो इकोनॉमी बूस्ट करना चाहता है, जॉब देना चाहता है, ओके पार्ट ऑफ फेज में कीजिए, नहीं तो मेरे से इधर EDC पार्ट ऑफ फेज 2 आने वाला है, उधर कीजिए। उधर वेटलैंड एरिया में जहाँ पे परमिट ही नहीं है तो उधर कर नहीं सकते। तो सरकार का ये मैसेज आप पहुँचाए कि हमको ये स्क्रैप कीजिए। और ये हम लोग सर अब जीवन मरण सर प्रश्न है, और ये हम तक हम चालू रहेगा, ये आंदोलन भी चालू रहेगा। हमारा ये सर भी है, BMC चेयरमैन भी है, जो गवर्नमेंट को पहले से ये कर रहे हैं सर। तो ये I'm the chairman of तो उस वक्त बहुत बड़ा तो बाद में गैंग मिनिस्टर जो है वहाँ तो हमने बात की अभी उसके बाद अभी यूनिटी मोड जो ये है जैसा ये बता दो वो उसका अनाउंसमेंट हो कैबिनेट में डिसीजन लिया उस वक्त चेयरमैन ऑफ BMC मैं वहाँ गया तो देख बिना कोई किसी परमिशन वहाँ पे वो काट देर आर so many medicinal plants which we have entered in our India keeping the biology उसमें वो उसका तो ऐसे जब पेड़ काटते हैं ये क्या है कौन है और ठीक है लेकिन आप ये क्यों नहीं करते परमिशन है क्या इसका परमिशन ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो फिर क्या हुआ गवर्नमेंट को कोई भी हो परमिशन तो देना पड़ता है तो वो हम कभी भी कर सकते हैं तो मैंने एक मर्जी जो है कंप्लेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा दी दूसरे जब ये सब प्रोजेक्ट हुए हमारे वेटलैंड में आता तो मैंने यहाँ का वेटलैंड जो बोर्ड वो उसको मैंने ऐसा ये क्या करते अरे अगर यहाँ अगर उनको आपने जगह दिए तो क्योंकि हम यहाँ पे ये कस्टडियन है विलेज के उस वेटलैंड के हम कस्टडियन आप बिना पूछे आप ये जो सभी व्यवहार कर रहे हैं ठीक नहीं है आपने तो हमें अभी तक जो तालाब है जो है उसका बफर जोन का भी आपने ये करके नहीं दिया बाउंड्री मार्क नहीं करके दिया
बाद में जो लोग फिल्म लोगों को मिलता है उसका भी आपने ये नहीं किया। और एक ही आप ये जो 25,000 आप ये कैसे दे सकते? तो सही नहीं है। तो बाद में वो लोगों को मैं लोगों को मैंने पूछा कि भैया आप तो यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन करते हो, आपने सॉइल टेस्टिंग की क्या? वो बोले नहीं। तो अरे कल बात जाएगी, सॉइल टेस्टिंग किया तो बात मैं 7-8 दिन में मैं जब हाइड्रोलॉजिस्ट रिपोर्ट क्या है सरप्राइजिंग, ये प्लेटो है, ये पूरा पत्थर है, 6 मीटर पर पानी मिला नवंबर में। कहानी नहीं चाहिए, जवाब क्योंकि तो मुझे जो बताया दिया था, लिख के दिया था, नोटिफाई करके दिया था, वो उसमें आना चाहिए। अगर पानी यहाँ मिलता है तो हमने कंप्लेंट कर दी। बाद वो बिना परमिशन खतरा है स्टील का, वो फेंसिंग करीब 30,000। तो हमने पूछा बाबा आप राय सर ये बाद में हमने पंचायत में उनको स्टॉप ऑर्डर नोटिस बाद में लाइसेंस भी है, फेंसिंग को बना दिया और बाद में उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। जब उसका ये एप्लीकेशन आया सिर्फ उस एप्लीकेशन में आपको पता होगा 7-8 डॉक्यूमेंट सिर्फ फॉर्म नंबर 1 रूलिंग है, ये फॉर्म नंबर 1 and 14 जो है वो तुम्हारा तब तक हमारे 3 रेजोल्यूशन हुए, 3 उसके विरोध में वीडी मॉल को तो वो रीजन और उनका इनकम्प्लीट होने का उनका एप्लीकेशन लाइसेंस वो ये करके रिजेक्ट कर दिया। तो डायरेक्ट वहाँ वीडियो में गए, उन्होंने वहाँ 20 दिन क्यों निकाले? उनके पास कोई तो डॉक्यूमेंट नहीं था, तो वो उस पीरियड में 20 दिन उनके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं, आखिर क्या है? सरकारी मामला है, इलीगल हो लीगल हो उनको अरेंज कर और 27 नवंबर को रात 7:20 बजे ये जो वीडियो जो है ऑर्डर पास करता है, क्या कह के 24 घंटे के अंदर आप हमारा जो रिजोल्यूशन है I moved to put my application to the internal being a chairman of this one. So वो ऐसा ये नहीं है, बिल के लिए तो हमको टाइम दीजिए ना। तो बंदा बोलता है, वीडियो बोलता है मेरा ही ऑर्डर मैं कैसा रिवॉर्ड करता हूँ। कहाणियों ना काम का गाड़ियों ने मुझे तो सारखे सांगता हूँ तर मागे नंतर ऐसा हुआ हमने वो जो ये है अपील गया डायरेक्टर ऑफ पंचायत में 2 दिन में रिप्लाई फाइलिंग वीडियो का जो ऑर्डर है उस पर वहाँ स्टे मिल गया, लेकिन पंचायत उन पर दबाव था इसलिए देन 17 तारीख तक दिसंबर तो यहाँ का बीजेपी का इलेक्शन खत्म होते ही उतने दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 21 तारीख तक कुछ नहीं किया, 22 तारीख को
जो भी बुलाया हो हमने पहले नोटिफिकेशन बाद में ऐसा परसों अभी बात ऐसी अभी एक कोर्स करने का कोई लूज होता है ऐसा है कि विशेष चालू है इसलिए हमने सरकार से दरखास्त की तो आप कल मिले सीएम ने हमको बुलाया था हम गए तो हमने बताया आज कल 2:30 बजे ऑर्डर तो हमारे फेवर में आ गए और मुझे पास इसका कीजिए तो हमसे नहीं वो तालाब को कुछ नहीं ऐसा ऐसा सब संभव बोला अब हमें कोई भी ये प्रलोभन दे नौकरियाँ देता है ये करता है वैसे तो हमारी जो आदिवासी जमीन उन्होंने हमसे बोला कि आप एजुकेशन मत नहीं करते तो हमारी जो मांग है इज वेरी सेंसिटिव ने तो ये कर दिया हाथ जोड़ा सिर्फ हमारे लिए इतना कीजिए हाँ अब आदिवासी के लिए एसटी के लिए इतनी बड़ी बात है तो इतना सा हमारा ये 97 आप भी बोलते हैं सब आदिवासी ठीक है ओके ओके अजय आताच्या दोन होळीचे पत्र कळेल आता या आपण घेऊया आमची एक माता करावं की आमची असा काल तिकडे दिल्याप्रमाणे हो जो प्रोजेक्ट जो असा तो स्क्रॅप केल्लो जाय हांगा सगळो आणि त्याशिवाय आम्ही येतो सिलेक्ट करा आत्ताच्या डिटेल सभी गवर्नमेंट को पता है सीएम को पता है दो लाइनिंग देखा था एक जस्ट ऐसी होती है हम लोग बोलते हैं हम लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे आप पता है नहीं आपकी बात आज में बार बार वही निकलते काम के भी स्पष्ट कर दीजिए क्योंकि एक बार सुबह से बैठे हो आप लोग भी बोला और जो आपको मैसेज वो भी गया है ना तो आप लोग अब सभी यहाँ से फिर वो मैसेज लास्ट तक चालू है मैंने एग्जाम ले लीजिए हम लोग नेटवर्क में आप देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर का जो ये होता है कैसा क्रिएट होता है भाई क्यों क्रिएट होता है इसमें कल हमने अयरगर आदमी से बात की क्या नहीं सीएम ने खुद हमको बुलाया कल बोला हम उन्हें बोले हम ऐसा है हम एजुकेशन जब तक ये हमारा ये जो हमारी मांग जो है अरे दैट इज अवर लाइफ लाइन बाबा हम लोग सर कैसे मैम हम लोग मेमोरेंडम भी देने वाले नहीं हैं ये क्लियर मैसेज है आपको हम ये सिंबल नाम से ये दोनों प्रोजेक्ट स्क्रैप चाहिए हमारा डिमांड है 18 दिन से डिमांड है कोई रिटर्न का आपको कैसे कर सकते हैं स्क्रैप करिए आप हम स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं हमेशा सही होता है कोई
अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे कैसे कर सकते It was the assembly. आपको जो करना है आपकी अथॉरिटी में आप कीजिए साइलेंटली. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी वायलेंस एक्टिविटी. हमने बोला कि आप हम लोग जेल भरो करते हैं, आप हमको उठा के लेके जाइए. वी वॉलंटरली केम इन टू द व्हीकल. ओके, अभी इतना इधर ये हो गया कि आपके पास गाड़ी भी खुल नहीं रहा है एंड योर अथॉरिटी इज नॉट रेडी टू स्पीक टू अस प्रॉपर्ली. So then after hardly in 5 minutes people are sitting over there. We are not going to take any law in our hands. I am requesting you in your authority right now. If you are not able to solve our problem, you can lift us up. Otherwise, voluntarily we are going to sit in the vehicle. We are not here to trouble any policeman. And thing is that we have not got any memorandum, nor we have. No. And yesterday we have visited CM. He knows our demand clearly. This is not the first time. This is third time we are protesting. 2 of the district has been already scrapped. And on same place, the government is coming with a third project. So what is the thing? So you are not every time? No, sir, we don't have. Not possible. With due respect to you, we don't have that district memorandum. We cannot do it right now. You convey our message. You convey our message. Okay. We are not here to disturb any law and order. आप लोग लॉ एंड ऑर्डर No, sir. It happened just. चलिए, I will convey the message. Yeah, please. Thank you. Good job, Sandesh. Sir, and just make it in hurry, sir. Good job, फास्ट आमकां खबर ना आनी तो आतां फक्त टॅक्टीक खेळटा डिले टॅक्टीक आमकां मेमोरंडम हाडून दी आमी कितें हांगासर ऑफिसाक घालून बसला आमी हांगा ऑफिसाक घालून बसोंक ना न्हू आमी ताका सांगली तुजी ऑथॉरिटी कितें आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक सो इज नॉट डजंट हॅव एनी आन्सर तो आमकां हें आनी तें आनी हें आनी तें सगळी हिस्ट्री सांगली हिस्ट्री सांगून तेजे कडेन ऑथॉरिटी ना तो येयला कित्याक मेमोरंडम कित्याक मागता तुमचे कडेन तो तो सांगता तुमचे कितें डिमांड आहा ते कन्वे कर ऑलरेडी आमी कन्वे केला मरे ऑलरेडी रेजोल्युशना पावंक ना रेजोल्युशना पावला तो आतां कित्याक टायम पास करून गेला खबर ना वी हॅव नॉट कमिटेड एनी लॉ एंड ऑर्डर वी आर वॉलंटरीली सरेंडरिंग अवरसेल्फ टू द पुलीस जर आमकां व्हरोंक शकना जाल्यार नायलाज आमकां पांचशे पडलें हांगासर आतांय सांगता आमी लॉ ऑर्डर हाडून घेवना सांगता आमी पांचता गाडयेन आमकां आमचो प्रोटेस्ट सायलंटली गव्हर्मेंटाच्या कानार घालपाक जाय गव्हर्मेंट आयकूंक सोदिना हे आतां जाला पळय हेका जबाबदार गव्हर्मेंट लोक न्हू आमी आपूण सुद्दां म्हाजी पोटान बसला हांगा प्रोटेस्ट करता गव्हर्मेंटाची कान जर ठप्प जाल्या जाल्यार आमी ताका कांय करूं शकना कोणाक उमेद ना प्रोटेस्ट करपाक कलेक्टरान कलेक्टराक आमी कितें सांगपाक तें सांगलां टायम पास करपाक गेला जाल्यार आमकां कांय ऑथॉरिटी हें ना आमी आमच्या हेजेर ठाम आसा आमी कलेक्टर येयला तुमचे रिटर्न मेमोरंडम दी माती खबर आमी कितें ऑफिस घालून बांदलें हांगासर सीएमाक रिटर्न न्ही मरे ताका कांयच खबर ना ताका धाडला कितें आसा PSI आसा तांकां सांगलां सायलेंट प्रोटेस्ट करता आमी जाय आमकां मार्च करून दी तुमी मार्च करून घेना जाल्यार आमकां अरेस्ट कर आमी गाडयेन वॉलंटरीली बसता येवन आमकां लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करपाची ना पूण तेंचे कडेन कांय जायना आमी करपाचें कितें मागता प्रेस मिडिया कडेन की हे जे आतां कितें घडटा पळय हेका सर्वस्वी जबाबदार गव्हर्मेंट आमकां लोकांक त्रास दिवपाची गरज नासली आमी सायलंटली वन सायडेड आमी प्रोटेस्ट करताले हे आतां कितें घडलां पळय तें सगळें प्रशासनाक लागून प्रशासना कडेन कसलीच ऑथॉरिटी ना हांगासर डिसिजन घेवपाची जाल्यार कित्याक दवरल्या हांगासर
कलेक्टर येयलो तो SDM दिसता न्हू कलेक्टर तेणें 20 मिनटां आयकले पूण तेणें एकूच उतर म्हटलें तुमकां मेमोरेंडम बरोवन दी तुका दिसता फॉर्मेलिटी केलो तो म्हाका कळोंकूच ना तो म्हणटा आयज मेमोरेंडम दा आतां आमी प्रोटेस्ट करता कितें विशयपणान तुका तो डिस्कस करून जालो तो 18 दीस थंय येवंक जालो X5 आनी आमी इश्यू आयकोंक जाय आसलो आमी वारंवार किंवा आतां एग्रेसीव जावपाच्या तुमी लायटली घेतले आतां कसलो मेमोरेंडम तुका कितें ऑथॉरिटी या मेमोरेंडम दिला तूं CMाक सांगतले CM रोहन गवटेचें आयकना म्हण तुज्यान कितें आयकतलो पण कितें दिसलें तुमकां फॉर्मेलिटीज प्रोटेस्ट तांकां फॉर्मेलिटीज आतां तिंका दिसलें न्हू आमी रस्त्यार बसला म्हणून हे रस्त्यार बसपाची पाळी तेंच्यांनी धाडला आमी पिसफुली वयताले आमी सांगलें तिंका जेन्ना आमी एंटर जाता पणजे तेन्ना तुमी आमकां करा आमी सद्या आमचें गांवांना कॉन्स्टिट्यूशन ना सेक्शन बी कोड बी कांय लागलेलो ना म्हणून तेवूय हँडिकॅप जाल्लो आसा आनी गाडयो तेंच्यांनी धाडून दवरलेल्या कळ्ळें न्हू कितें चल्लां फोकाणा चल्लां खंय दिसता असेंब्लीनी तशें आमकां कांय अपडेट येयना हांगसरूय खंय अपडेट येयना आतां अशेंय म्हाका अपडेट येयना की CM आमच्या फेवरान आहा मात रोहन गवटे प्रेशर लायता दिसता मे बी दिल्लीच्यान तो प्रेशर लायता हय आयकोंक येयला म्हाका तशेंच जालां जसो सुशेजीत राणेकाचो नंबर 2 आहा हो नंबर 3 जाल्लो आसा कळ्ळें न्हू जाल्यार 2A ना 2B जालां आसलें दोगूय तशें जालां आसलें दोगूय सो एकामेकाची डिगोचर चाललेलो आसा म्हणजे तो ते कितें करता कालूच आमी ताका मेवलेला आनी आयजूच जर आमी फाटी घेतले तेंची लॉस जाता न्हू हां आनी इतले दीस ते पळय एग्रेसीव उलयताले दोनूच वाडे तिनूच वाडे आतां लोक पळय कितलो जालो सकाळच्यान चड जाता आनी आमी सगळ्यांक अपील करता तुमच्या माध्यमांतून सगळ्या गोंयकारांनी आमकां जॉयन जावचे हे फक्त आमचे महायुद्ध न्हू हे गोंयकारांचे महायुद्ध आनी हो स्क्रॅप जावपाक जाय तुमकां दिसना जे आयज तुमी एड करपाचे येस सर तुमी आप म्हणून हांगा सपोर्ट दिलेले आहा तांकां तुमचें कितें म्हणणें आहा जे परत तांकां मेमोरेंडम दी परत हे कर हें कितें चलयलें तेतून ही सगळीं फकाणां चल्ल्या कितें आसा खंयचें आंदोलन सुरू जाता पयलीं तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार चिंतता की बाबा 2 दीस बोवाळ घालतले 4 दीस बोवाळ घालतले मागीर घरा बसतले म्हणून आज 18वो दीस जालो ह्या चिमूलकारांच्या आंदोलना खातीर आनी घरा बसपाचें सोड आज 10 पटीन चड लोक जे सायटीर प्रोटेस्ट करताले ताच्या 10 पटीन चड लोक घरांचे भायर सोडून आज रस्त्यार देंवयल्ले आसा आनी हें टेंशन आयिल्लें आसा ह्या सरकाराक हांकां इतलो टेंशन आयला इतलो भंय जाला तुमी सकाळीं पळयलो की मोबायल सिग्नल्स बंद करपा खातीर ताणें एक जॅमर व्हेकल हाडली हें गोंयांत तुमी केन्ना आयकलां सुद्दां अशें जावंक शकता म्हणून म्हणजे आमचेच पयशे मोडून हो जॅमर हाडटा आनी आमचोच आवाज दमपाचो प्रयत्न करता सो हे कित्याक इतलो तो डेस्परेट जाल्लो आसा भारतीय जनता पार्टीचो सरकार तें तुमकां गोविंद बाबान सांगिल्लें आसा आनी जशें म्हाका सगळ्या हांगा स्थानीक लोकां कडल्यान कळ्ळां तें म्हळ्यार खंयच्या तरी आमदाराचें त्या प्रॉपर्टीचेर थंय नजर आसा आनी हो प्रोजेक्ट येतकूच जो रस्तो त्या प्रोजेक्टा पर्यंत वता तो रस्तो ताज्या प्रॉपर्टीक डिवेलप करपाक सोंपें पडटलें म्हणून अशें म्हाका हांगा लोकांनी सांगिल्लें आसा सो हो प्रोजेक्ट इतलो हट्ट करपाचें एकूच कारण आनी तो म्हळ्यार प्रॉफीट आनी कांयच ना हे भारतीय जनता पार्टी सरकार आमी जाणा की सगळे डिसिजन जे घेता ते फक्त भ्रश्टाचारा खातीर प्रॉफिटा खातीर पर्सनल प्रॉफीट लोकांचो प्रॉफीट सरकाराचो प्रॉफिटा खातीर न्ही सो त्या खातीर आज हे आतां सकाळच्यान बसले हांगा उपाशी आसा लोक आमी अपील करता CMाक तुमचो हट्ट सोडा हो फक्त लोकांचीच मागणी न्ही काल कोर्टान तुमकां खोट मारल्या कोर्टान तुमचेर फटकार मारल्या की हो आनी सगळे ह्या प्रोजेक्टाचे लायसन्सीस जे आसा परमिशनां जी आसा ती रद्द केल्ली आसा सो कोर्टाचे तरी आयकात आनी आज असेंब्लीन एनावन्स करात की हे दोनूय प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ तुमी जरूर बांदात दुसरे कडेन बांदात पूण ह्या तयार लेखाच्या देगेर चिमला गांवांत लोकांक नाका कोर्टांनी नाका म्हणून हे दोनूय प्रोजेक्ट तुमी आज असेंब्लीन एनावन्स करात की हे दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाल्यात जो जॅमर हाडलेलो तो कित्याक लागून हाडलेलो तुमकां जो चवथो स्तंभ म्हणटा आमी मिडिया तेंच्यांनी आमच्या खातीरूय हें करपाक ना एब्सोल्युटली म्हणजे तशें सांगलें आज सकाळच्यान लोक गोंयभरूच न्ही देशभर म्हाका दिसता मोबायल उगडून पळयता लायव्ह कितें चल्लां तें गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचो सरकार कितें करता आनी तुमी जाणा की बाब प्रमोद सावंत जो आसा तो मोदीक खूब भियेता सो हांगा थोडे नॅशनल चॅनल सुद्दां पाविल्ले
सो तांची लायव्ह कवरेज दिल्लीक पावले आसतले ताका फोन आयलो आसतलो क्या चल रहा है क्या उधर का म्हणून सो बेगीन ताणें तो जॅमर धाडलो सो हो खंय जाल्लो आसा आनी जशें सांगलें युनिटी मॉल जो आसा तो मोदीजीचो सामको प्रिय प्रोजेक्ट त्या खातीर तो भिला आज तो मोदीजी ताका विचारता युनिटी मॉल म्हजो तो कसो स्क्रॅप करूंक शकता काय म्हणून सो त्या खातीर ताणें आज जॅमर हाडलो आनी युनिटी मॉलाचो अगेन्स्ट आवाज हांगा हें जाल्लो आसा तो बंद करपाचो प्रयत्न बट जॅमर हाडप हे कितले पर्यंत सारकें ते कितें हे धाकटुले प्रोटेस्टा खातीर जे इतलेशे हांगा जे जॅमर आहा ते आमी पयला व्हडले हेका यूज करतात बट हांगा हाडप कितले जड पडले ना सामकेंच न्हय आनी हो धाकटो प्रोटेस्ट न्ही कितें आसा 18 दीस प्रोटेस्ट चलप म्हळ्यार फकाणां न्ही आनी ह्या आंदोलनांच्यान सगळ्या गोंयकारांक शिकूंक जाय की ह्या म्हणजे सरकार झुकती है झुकाने वाला चाहिए आनी हे आंदोलनान सामके तीव्रपणान तांणी दवरल्या पळय न्ही त्या खातीर तांणी जॅमर हाडचो पडलो आनी जॅमर हाडप म्हळ्यार लोकशायेची हत्या दीस इज अ कंप्लीट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जेन्ना तूं लोकांचो आवाज दामूंक सोदता तुज्या भंयान तुज्या भ्रश्टाचार केला ते पकडल्या हाच्या भंयान तेन्ना म्हाका दिसता इट इज क्लियर दॅट भारतीय जनता पार्टी आज मानून दिला की तांच्या आनी कडेन आनी कांय तत्वाच उरूंक ना दे आर जस्ट हियर टू डू करप्शन थँक्यू सर थँक्यू तेंच्यांनी ठाम दवरलेलो आसा पूण जे ट्रायबलाचे जे गोंयचे 4 MLA आसा एक आमचो स्पीकर त्याचे फाटल्यान ट्रायबल मिनिस्टर जावं बाजार तसोच कुर्तालचो आमदार आतोरवास हे सगळे आसात हे सगळे आमदार जे आसात ट्रायबल लोकांचे जे तेंचेर केन्नाय हे येता तेंचेर केन्नाय जर इफेक्ट जाता ट्रायबलांक उलो मारता हे आमदार ट्रायबलाचे जे लोक आसात आमचे आमदार आसात 4 आमदार ते खंय गेले हे लोकांक ते ट्रायबलांचे लोकांक खंय ते न्याय दिवपाक फाटी पडले आनी कित्याक फाटी पडले जर आतां तेंच्यांनी जो बिरसा मुंडाचे जे आमचे जे सेलिब्रेशन आसा ते 16 कोटी मोडपाचे आसा सो ते 16 कोटी कोणाक लागून मोडपाचे आसा सो बिरसा मुंडा हो कोण आनी हे लोक बसल्या ते कोण सो हे बिरसा मुंडाचे वारीस काय ना सो हेंकां न्याय दिवपाक वावरवपाक जाय काय ना तो 16 कोटी मेळटले हे तुमचे फक्त प्रोग्राम करून तुमचे तिजोरेन घालपाक सोदता आनी हे आमचे ट्रायबल लोकांक उपाशी उडोवंक सोदता काय कितें तुमी सो तुमी एसेंब्लीन बसून फक्त लोकांचो आन्सर पाशेच पेड्यार करूं नाका जागे जावपाचें आसा तुमी फक्त ट्रायबलांक भाशा जावं तुमची भाशणां आयकोवपाक वापर करूं नाका आयचे घडयेक हे ट्रायबल चिमलाचे त्रासान पडल्या तशेंच आज गोंयभरान जे ट्रायबलाच्या लोकांचेर घालता तेन्ना तुमी सगळे ओगी आसात हे जावपाक जायना आतां वेळ येयल्लो आसा जो ट्रायबल जे लोक आमचे हांगा उपाशी आसात सकाळच्यान फाल्यां तांकां कितें घुवळ हे तें जातले सो तेवूय तेजेरूय विचार करात आज 16 कोटी मेळटा म्हणून बिरसा मुंडाचो उदो करपाची तुमची गरज ना आज बिरसा मुंडा चेतन बाब तुमी हांगा पावलेले आसा तुमी कितें म्हणपाक सोदता पावल्ले आसा म्हटल्यार कशें आसा हांव कितलेच दीस जाले आमचे भाव जे चिमलचे सगळे भाव आज ते दीस जाले आयज जवळ जवळ म्हाका 10-12 दीस जाले हे प्रोटेस्टाक बसले आनी सगळे गोंयकार तांकां फॉलो करता आनी गोंयकार हे पळयता हांव एक नमूद 2-3 गजाली सांगता ह्या गजालीर हांवें एक जी आतांच न्यूज ZP इलेक्ट जाल्ली आसा पळय ताचो स्टेटमेंट आयकलो तांणी कितें म्हटलें की युनिटी मॉल आयले जाल्यार थंय लोकांक सर्विसो मेळटल्यो हांव तिका ह्याच तुमच्या प्रेस माध्यमांचेर विचारपाक सोदता तूं बली का बकरा जाल्या काय म्हणून जेन्ना एक स्टेटमेंट लोक आसतना एक स्टेटमेंट दिता आनी जेन्ना एसेंब्लीन पावले म्हणटकूच तो दुसरो स्टेटमेंट आसा तो ते म्हणटा CM पळयतलो CM दितलो अरे CM सगळे पळयतलो जाल्यार तूं मड्याक निवडून येयल्या कित्याक निवडून येयल्या तुवें रेजिग्नेशन दिवपाचें ह्या गजालीक आनी दुसरी गजाल तुका सांगता हांव जेन्ना हे अशें चल्लां तेन्ना तेच बायलेक जी कामत आसा कोण ती न्यूज ZP तिका हांव सांगता मुद्दामून मोपा वच आनी पळय जे आमचे गोंयकार भुरगे कशे भायर टळटळटा ते वताक थंय काम करता आमच्या गोंयकारांक हे रस्त्यार दवरून रस्त्या वयलें काम हे आमच्या गोंयकारांक जे गोंयकार नीज गोंयकार आसा हीच त्यो सर्विस्यो आमकां तुमी युनिटी मॉल येयले म्हणून दिवपाक सोदता आनी एक काल म्हाजे भयणीन कोण तरी एकट्यान सांगलें तिका की युनिटी मॉल जाले जाल्यार पयलीं तुज्या घोवाक टॅक्सी दी म्हणून आनी टॅक्सी ताका घेवन चलय म्हणून हांव ताका तें सांगना हांव ताका एकूच सांगता हांव एक टॅक्सीकार तूं 1 म्हयनो टॅक्सी चलय म्हाज्या वांगडा यो हांव दिता तुका चलय आनी म्हाका दाखय
तुम्ही जे उलयता पळय आयज तुम्ही वाऱ्यार उडटा दीस गेल्ले ना 2027 येता वाऱ्या वयले जमनीर पडपाक टायम लागना आयज तुम्ही म्हणटा की आमी युनिटी मॉल हाडटल्यार तुका जाय म्हणटा तूं आपण युनिटी आहा थंय रावतली म्हणटाल तूं आज ही युनिटी दिसना दोळे फुटले तुजे ही युनिटी दिसना तुका हे युनिटीक तुवें सपोर्ट करपाक जाय खंयच्या लोकांनी वोट मारले तुका आयज ह्याच लोकांनी वोट मारला तुमकां आयज आनी निवडून हाडला आनी ह्याच लोकांक आयज तुमी रस्त्यार बसयला हे खंय तरी म्हाका दिसता तिचो स्टेटमेंट जो आसा पळय हांव कंडेम करता त्या स्टेटमेंटाक आनी तिका एकूच सांगता चिंबलकार जे आमचे गोंयकार लोक आसा उखलुपाकूय जाणा आनी जमनीर आपटुपाकूय जाणा टायम येतकूच तुका आपटुकूय फाटीं रावचें ना त्या खातीर तुका एकूच सांगता जशें ते कोण सरपंच काड कोण तो आमचो मेंबर दिसता ताका लोक गेले आंगार तेच्या एक्चुअली ताका मार पडपाक जाय आसलो त्या टायमार पंच मेंबर मार पडपाक जाय आसलो त्या टायमार ताका म्हाज्या हिसपान कित्याक जेन्ना तूं खंय पावता तेन्ना सांगता युनिटी मॉल जाय आनी जेन्ना पेणो पडपाक येयलो म्हणून सांगता युनिटी मॉल नाका म्हणून कितें तूं करता खंयचो गोंयकार तूं उलयता तेजेर कळटा गोंयकाराची भाशा आनी गोंयकार कोण तो कळटा पण हांव एकूच मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन हे चलयला ते बंद कर ही हुकूमशाही बंद कर आनी ज्यो प्रॉपर्टी जश्यो तुमी थंयसर मोपाक घेतिल्ल्या त्या लोकांचे प्रॉपर्टी घेवन तांकां आयज रस्त्यार लायल्या दवरल्या तुमी आयज आमचे भाव ते टॅक्सीकार आयज तांकां टॅक्सीचो स्टँड थंय मेळना लढचें पडटा झगडचें पडटा 2-2 मिनटां खातीर आमकां थंय वयचें पडटा आयज तुमकां आमकां टॅक्सीकारांक तुमी लाचार करून दवरला आनी आयज युनिटी मॉल येयले म्हणटकूच कितल्यो सर्विसी दितल्यो त्यो हांव एकूच मागता तुमचे कडेन पयलीं मोपा तुमी सर्विस्यो दियात जे लोक जे आमचे भुरगे भायर टळटळटा वतन आसा तांकां भितर घालात बऱ्यो सर्विसी दियात ऑल आर एज्युकेटेड आज सक्षम आहा टॅक्सीकार आज टॅक्सीकार सक्षम आहा लोक सक्षम आहा जॉब घेवपाक पण हांव एकूच मागता जे ते सीएमा कडेन युनिटी मॉल सायडीक दवर आमकां नाका युनिटी मॉल पण जे तुम्ही केला जो तुम्ही एअरपोर्ट हाडला जो जावया आहा तुमचो जीएमआर ते जावयाक सांगात पयलीं त्यो नोकऱ्यो आसा पळय त्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक दियात म्हणून तळटट्या वतान न्हू आज हे तुमी पळयात बाबडे सगळे पुलीस कितलेशेच जाण हांगा आसा धाकूट दिसता तांकां पळोवन तेंची सर्वीस करता ते आनी लोकांक दिसता आमकां कितें बाबा ते आमकां सांबाळूंक येता हरशीं पूण आमकां दिसता की आमकां ते फुडें वचूंक दिना पूण कोर्टानूय आमी आयकलें कितें जालां तें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएमान ती इममॅच्युरिटी आहा न्हू जो तो इममॅच्युअर्डपणान वागता सीएम इज अ इममॅच्युअर्ड पर्सन इममॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन ताका राजकारण कळना कितें तो पर्सनल वयता लोकांचेर ते बंद करपाक जाय म्हाज्या हिसपान जाल्यार तेणी मातसो मॅच्युअर्ड जावपाक जाय पळय आयज हांगासरूय प्रोटेस्ट आसा आनी थंय तुयेनूय प्रोटेस्ट आसा गोंय सगळे प्रोटेस्टानूच भरलेलें आसा दॅट मीन्स सरकार टोटली फेल जालेलें आसा कळ्ळें तुका सो आतां हे जे 33 आहा न्हू ह्या 33 आतां सीएमाक धरून ते 32 सीएमाक सांगपाची गरज आसा बाबा रे तुजी तेमां आतां पुरो म्हणून आमकां हे म्हारग पडटलें म्हणून तुमी अशें चिंतू नाका तुमी 27 सुट्टले म्हणून कितें हे तुमकांय म्हारग पडटले जे 32 आहात ते हे 32 आहात न्हू तुमकां कित्याक तुमी तुमचें तोंड बंद दवरलां आनी तुमी गोंयकारांक रस्त्यार हाडले कितें ही परिस्थिती आयज करपी हे जे 33 जाण जे बसल्यात इन्क्लुडींग सीएम कितें तुमी जबाबदार आसा हेका एक तरी मनशान तेंच्या वांगडा उबे रावंक जाय आमदार रावना तो रावना रे कळ्ळें तुका दॅट मीन्स कळटा की बाबा तुमी तुमच्या स्वार्था खातीर हे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता म्हणून आतां दिया घेतल्यात न्हू पोटलो घेतला तो दिया आतां परत करा तो आनी तो कॅन्सल करा आनी पर्याय ना तुमचे कडेन आनी पर्याय ना आख्खे गोंय पेट्टले हांगाच्यान कितें पळय हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां भुरगेपणां बंद कर सगळ्या स्तराचेर फेल क्रायम कंट्रोल करपाक फेल शेतां वाचोवपाक फेल दोंगर वाचोवपाक फेल न्हंय वाचोवपाक फेल म्हाजेय पळय परिस्थिती कितें करून सोडल्या ती टायगर रिजर्व करपाक फेल म्हटल्यार आयज आमी हांव मरे म्हाजे काउंट जितले वाडटले खबर आहा तितलेचे फेलियर वाडटले कळ्ळें तुका आतां तेच्या लोकांनी तेच्या समर्थकांनी कितलेंय म्हणू तो बरो म्हणू तांकां तो बरोच दिसतलो कित्याक तेंचेच हाडटा न्हू पूण आयज अक्षरशः गोंयकारांची परिस्थिती तुम्ही पणजेन येवन मेर्शे सरकाराचेर पळोवपाक शकता हे नीज गोंयकार लोक जे आपल्या हक्का खातीर झगडटा आनी तेंच्यांनी दातान धरलेले सोडूंक ना कितें तेंचो एकूच डिमांड आहा तेंचो गांव नश्ट करूं नाका